सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले मायनिंग कॅपिंग समितीन गोयचे मायनिंग आणि मीन येरादारी कडेन संबंधित खात्याकडच्यान रिपोर्ट मागयल्यात। कमिटीची वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकाऱ्यांकडेन पर्वरे सचिवालयान बसका जाली। 15 फेब्रुवारी मेरेन समितीक सुप्रीम कोर्टाचे ग्रीन खंडपीठाक रिपोर्ट दिवचो पडटलो। इतले मजगती गोवा फाउंडेशनाचे क्लॉड आल्वारिसान समितीक मेळून गोयचे मीन निर्गतीचेर पुराय बंदी घालपाची मागणी केल्या। देशी स्टील उद्देगांखातीर वर्साक फक्त 5 दशलक्ष टन मीन काडूंक दिवचे म्हूण गोवा फाउंडेशन सुचयता। गोंयांतल्या खणींतल्यान वर्साक कितले मीन काडचे हे थारावपा खातीर सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या समितीची बुधवारा गोंयांत बसका जाली। ह्या कमिटीचे वांगडी असे आसात: CR बाबू पर्यावरण जाणकार, जिओलॉजिस्ट SC धिमत, खण जाणकार BK मिश्रा आणि परमेश्वरप्पा, खण खाते, उदका स्त्रोत खाते, भौशीक बांदकाम खाते, गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, शेती आणि हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बुधवारा समितीच्या वांगड्यांची बसका जाली। प्रदूषण आणि उदकाच्या पातळीविशीं माहिती दिवपाची सुचोवणी त्या खात्यांक केल्या। मायनिंग आड सुप्रीम कोर्टान केस घालपी क्लॉड आल्वारिस ह्या समितीक मेळ्ळो। वर्साक चडांत चड 50 लाख टन मीन काडपाक दिवचे अशी सुचोवणी तेणें केल्या। But we have made very detailed presentation to this expert committee. We have given them some documents. We have explained our position on sustainable mining, how much of ore should be removed. We have asked that only our idea is that only about 5 million tons. We are not opposed to mining, but only about 5 million tons should be. Yes, only 5 million tons should be permitted. And we have said that we are not agreeable to exports, because if you are thinking about keeping the ore for the people in this country, then we have got only 40 million tons left. That is the report of the Lok Sabha. Only 40 million tons left for the whole India, for the whole of India, for coming generations. So it will not be enough even for our own generation. So we said that you stop the export, sell it to people in the country who are using it for iron and steel, so that we don't have to buy it afterwards from people abroad at 10 times the rate. 15 फेब्रुवारी मेरेन ही समिती सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दितली असो अदमास आसा। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गावकार। माड्डोळा फातोडेर एकल्यान 50 गाडयो फातरावन फोडल्यो। आकार माड्डोळचे रमेश गावडेचे हे कर्म। हारशे फुडिल्ल्यान गाडयेकारांक बरोच फटको बसला। पुलिसांनी रमेशाक धरला। लोक म्हणटात ताका मानसीक दुयेस आसा। सध्या ताका बांबोळे IPHBन घाला। कांय म्हयन्या फाटीं ताका IPHBन दवरून उपचार करून हाडिल्लो। थंयच्यान सुटलो की तो लोकांक पिट्टा। लोक म्हणटात ताका बांबोळीच दवरचो। माड्डोळाच आनीक एकल्यान एके चलयेचेर फुलयले। ताकाय IPHBन घाला। पळयात कशे तरेन तो रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्यो गाडयो फातरायता तो। एके बँकेच्या CCTV फुटेजान ताचे हे कर्म रिकॉर्ड जाले। रमेश गावडे 24 वर्साचो तरणाटो माड्डोळाच आसता। बुधवारा फातोडेर सुमार 4 ताणें हे कर्म केले। अठ्ठेचाळीस गाडयांचे हारशांचो ताणें फातरावन चुराडो केलो। रमेश मानसीक दुयेती हे थंयचे लोकांक खबर। हे पयलीं ताणें असले कर्म केला। गाडयो फोडटा म्हूण ताका बांबोळे IPHBन घाल्लो, मात थंयच्यान बरो जावन तो आयिल्लो। आतां ताणें परत तेच कर्म केले। पुलिसांनी ताका व्हरून परत IPHBन घाला। पुलिसांनी सुदेश जल्मी ह्या आनीक एकल्याक धरला। ताणें माड्डोळाच खंय एका चलयेचेर फुलयले। ताकाय दुयेती म्हूण IPHBन घाला। रमेश रामनाथ गावडे मार्दळचोच, मार्दळ रावता आणि तो मेंटली इल आसा पर्सन। हेच्या पयलीं तेजे कांय इन्सिडंट आहा की खुबशे फावटी गाडयो फोडपाच्या हितून इनवॉल्व आसा। लास्ट आमीच घातलो ताका लास्ट टायम एकदा IPHBन एडमीट केल्लो। तो सुटल्या उपरांत कांय दीस बरो आसता आनी मागीर परते हे स्टार्ट करता। माड्डोळची पंचायत, VPK बँक आणि थळाव्यांनी फोंडेच्या पुलिसांक ही गजाल कळयल्या। रमेश गावडे आणि सुदेश जल्मी ह्या दोगांकूय वर्सभर तरी IPHBन दवरचे म्हूण लोक मागतात। हो जो भुरगो आसा तो अशें समाजांत रावप अत्यंत घातक आसा। तेन्ना तो मेंटल आशिल्ल्या कारणान ताका खंयचीच कलमां लावपाक मेळना, ताका भितर दवरपाक मेळना। ह्या ऑफेन्साचो जर सिरियसनेस पळयत जाल्यार पुलिसांनी हो मेंटल ग्राउंड न घेता अशे तरेची व्यक्ती समाजान रावप ही घातक आसा। ह्या अशे तरेच्या मनशाक हांगा दवरनासतना मेंटल चडांत चड काळ तो रिकवर जाय पर्यंत ताका मेंटलान दवरचो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू।
सरकारान ओबीसींक 27% आरक्षण जाहीर केला खरे, पूण सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षणाचे सरकाराचे प्रक्रियेचेर भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान दुबाव उक्तायला. सरकार चड जागे रिते आसतनाय मुद्दम थोडे पोस्ट जाहीर करता. ताका लागून आरक्षण नेमान बदल जाता आनी ओबीसी, एससी आनी एसटीचेर अन्याय जाता. 10 वर्सांत ओबीसींचे 2,500 पोस्ट भरूंक नात, तेय भरचे अशें विष्णू म्हणटा. की गव्हर्नमेंट कितें करता की मातशे थोडे अशे म्हणजे पोस्ट जरी चड असले, एक श्रेणी पोस्ट काडत जाल्यार रिजर्वेशन दिवचे पडटा न्ही. सो पोस्ट चड भरपाचे आसतनाय ते थोडे भरपा वता. म्हणजे 2 पोस्ट काडले, 3 पोस्ट काडले की आपोआप रिजर्वेशनची हे स्कीप जाली. पण 10 वेकन्सी आसतना आतां सरकारान फक्त 2 वेकन्सी डिक्लेअर केल्या, 2च भरपा काडल्या. 2 काडल्याक आतां. जर त्यो 10 काडत, 10 काडल्यो जाल्यार एसटी, ओबीसी हे आपोआप थंय रिजर्वेशनचे ब्रॅकेट लागता. पण त्यो आयज 2 आनी 4 म्हयन्यांनी 2 आनी 2 अश्यो काडल्यो की ते लागना. सो ही एकंदर प्रक्रिया चुकीची. हाजेर खंय तरी आतां बाकीच्या संघटनांनी आनी हें करपा जाय. हांव लक्ष वेधूंक सोदता मुद्दाम की अशे तरेन स्कीप करपाचे प्रयत्न हे जावं येता ओबीसी. प्रजासत्ताक दिसा निमतान कला अकादमीन स्वर नुपूर आणि नृत्यगंगा कार्यावळ दवरल्या. स्वर नुपुरात पंडित अजय चक्रवर्ती आणि नृत्यगंगास दोतर सुचेता भिडे चाफेकराची मैफल जातली. गायनामदी प्रख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक असे पंडित अजय चक्रवर्ती, प्रख्यात नृत्यांगना डॉक्टर सुचेता चाफेकर यांचं भरतनाट्यम नृत्य म्हणजे समूह नृत्याचो एक कार्यक्रम वेगळो. सुशांत पळ, प्रुडंटा खातीर. बाणावले फाटली 8-9 वर्सां जाली जमीन पुरोप चल्ला. साळ न्हंय घाण जाल्या म्हूण लोकांच्यो कागाळी येताल्यो. मात काना मनार घेवपाची थळाव्यो सरकारी संस्था वा अधिकाऱ्यांची तयारी ना. मिडियाचो रिपोर्ट पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बाणावले पंचायतीन वचून सुवातेचें इन्स्पेक्शन केला. पंचायत हो विशय जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावयतली, इतलेच. बाणावले वाठारांत 2006 वर्सा सावन जमीन पुरोवपाचें काम चल्लां म्हूण थंयच्या एकल्यान कागाळ केल्ली. पंचायत, शार आनी नगर नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेन कागाळी पावली, मात कोणाचीच कांयच हालचाल ना. फिलिंग आनी कितें चलता ताचे बद्दल पयली कंप्लेन दिल्ली 2006 आनी ते फाटल्यान हांव रिपिटडली एगेन इन 10, एगेन इन 11, देन एगेन इन 12 हांव कंप्लेन करीत आहा. आनी हांगा ट्रिब्युटरीज आहली, सॉर्ट ऑफ आर्टरीज, हे उदकाची फोर्साक ती डायवर्ट करपाक, ते आयज सगळे हांगा आमकां ब्लॉक केल्ले मेळटा. दिसता तुमी आयल्या आनी आतां तरी कितें जातलें अशें म्हाका आशा आहा. पयलीं पंचायताक केली, टावन एंड कंट्रीक केली, पोल्युशन बोर्डाक केली, फ्लायंग स्क्वॅडाक केली आनी सगळें झिरो आनी सगळो करस्पॉन्डन्स पंचायतीक. निमणे मिडियाचो रिपोर्ट येतकीच बाणावले पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सोमारा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. हो विषय खंय आतां पंचायत जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावयतली. Regarding the waste water, I would appreciate, since Mr. Gilbert, the former Panch, has also stated that he has the number of that rickshaw who is dumping this. If we get that, I think again the Panchayat can act, because without any evidence, whom do we? Otherwise, we have requested the police for patrolling, which is not happening. And regarding this filling, the collector, we are writing to the collector regarding the illegal filling. प्रुडंटा खातीर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.